काझिनो वेल्यान गोवा सुरक्षा मंचान मुख्यमंत्री पर्रीकार आणि विजय सरदेसायाचेर फोग काढलो। काझिनो वेल्यान पर्रीकारान जाय त्या वेळा यू टर्न घेतला आणि आपल्याक जाय तशी व्याख्या लावन तो काझिनोक साल्वार करता। पणजे बाय इलेक्शनात ताका बुद्ध शिकयतले म्हूण गोवा सुरक्षा मंचान शिटकावणी दिल्या। कसिनो हाडले म्हूण काँग्रेसीच्या नावान पर्रीकार बोवाळ मारता खरो, मात कसिनोक साल्वार करपी खंय तोच। एका वेळार मनोहरबाब पर्रीकारान म्हटलेले 2015 मेरेन सगळे कॅसिनो जे आसा ते मांडवीच्या भायर धाडटलो अशें पर्रीकार बाबान स्पश्ट उलयल्ले। आज सगळे कॅसिनो मांडवीनूच मोठ्या डौलान दोलतना आमी पळयता। ताणें कॅसिनो कायद्याचे बळगें मेळचें, कॅसिनो कायद्याच्या कचाट्यांतल्यान सुटचो म्हणून ऑफशोर हो शब्द गॅमलिंग एक्टांतलो आनी तशाच प्रकारे आनी काही शब्दाचे कन्सेप्ट जे आसा परिभाषा जी आसा ते चेंज केले तांणी ताच्या मंत्रिमंडळान। वॉट डज दीस शो की आरोप करता आसतना कॅसिनो काँग्रेसीन हाडलो म्हणटा आनी प्रत्यक्षान कॅसिनो उरपा खातीर कायद्यान सुद्दां तोडफोड करपाची प्रयत्न जो आहा तो मनोहरबाब पर्रीकार करता। सत्तेक तेकलो ते नियत बदलता। विजयबाब सरदेसायाचें तेंच जालें। पयलीं सांगतालो कॅसिनो बंद करपाक जाय, सत्तेन पावलो, सत्ताधाऱ्याच्या माणयेक तेकेल्या बरोबर ताची नियत बदलली, ताचे शब्द बदलले। आतां ऑफशोर ऑनशोर अशे तरेची, ऑफशोर ऑनशोर अशे तरेची जगलरी जी आहा शब्दांची, ही जगलरी जी आसा ती विजयबाब सरदेसाय करपाक लागला। खुरीस आणि हिंदूंच्या धर्मीक सुवातींची मोडतोडीची नैतीक जबाबदारी म्हणून पर्रीकारान खंय मुख्यमंत्री पद सोडचें। गृहमंत्री म्हणजे गोंयचो मुख्यमंत्री हाणें ताबडतोब ह्या आपल्या फेल्युअरामुळे आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो। बिफा खातीर गोंयच्या कत्तलखान्यांक गोरवां कमी पडूंक दिवचो ना म्हूण पर्रीकार उलयला। पर्रीकाराच्या पॉलिटिक्सूय मंचान वयर काडलें। खरें म्हटल्यार ह्या वाडण्यान पूर्ण पॉलिटिक्स आसा, कारण हे सगळें मताचें राजकारण आसा। राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनान फोंड्या पोन्न्या बस स्टँडार निदर्शनां केली। धर्मांतरां करून समाजात तणाव करपी बिलिव्हर्स संस्थेचेर बंदी घालची म्हूण आंदोलक मागतात। काश्मीरातलो आतंकवाद आणि पश्चिम बंगालात हिंदूचे अत्याचारांचो विषय आंदोलनात घेतला। आज गोव्यामध्ये बघतो आता बिलिव्हर्स ही जी संघटना आहे ज्यांचा आज गोव्यामध्ये उघडपणे कार्य सुरू आहे आणि एक अगदी उघडपणे हिंदूंचं धर्मांतरण सुरू आहे। या संदर्भात म्हापसा भागामध्ये 2-3 तक्रारी झाल्या। अलीकडचा जर का प्रसंग बघितला तर साकवाळ भागामध्ये हरी नाईक या हिंदू प्रेमीला त्यांच्या प्रार्थनास्थळी नेऊन त्याची मारहाण करण्यात आली। त्याला एवढं बेदम मारण्यात आलं की तो बेशुद्ध पडला। त्यामुळे आज दुसरा भाग जर बघितला की आता गोव्यात मूर्ती तोडफोड प्रकार सुरू आहे, त्यामध्ये जो आरोपी पकडलेला आहे ज्याचं नाव फ्रान्सिस परेरा हा देखील बिलिव्हर्स आहे। त्यामुळे अशा प्रकारची या गोव्याच्या शांततापूर्ण वातावरणामध्ये हे जो तणावपूर्ण धार्मिक तणाव किंवा धार्मिक गुंडागिरी ही जी सुरू आहे तर ही रोखण्यासाठी ही जी बिलिव्हर संघटना आहे तर यावर सरकारने त्वरित बंदी घालावी अशी आमची गोवा सरकारकडे मागणी आहे। दुसरे वटेन आमदार मायकल सरकारातूच रावन गो हत्या बंदीचो विषय उस्तिता। गो हत्येच्या नावान चलतात त्यो गजाली खंय बंद करपाक कोर्टाक जमपाचे ना, त्यो लोकांनीच बंद करपाच्यो। Who will stop this? I think Supreme Court cannot stop this. People of India will have to stop all these things. The hatred, the fights which are taking place. I think India is the most secular country in the world. We have so many different religions. I'm just sharing this because it disturbs me as an Indian, and I think it disturbs you also as an Indian. We are all finally one, with one blood. There is no separate blood. We are all from one place. And who can bring in this change? I think when somebody starts talking, when somebody shares and says that this is wrong, that is wrong, what is happening. A Supreme Court judge is not somebody who is sent by God. He's like us only. He's like you. Bureau Report Prudent. वाळपय शेतकी खात्याची पोन्नी बिल्डिंग सामकी मोडपाक पावल्या। शेतकारांक भितर वचपाकूच भय। दुसरे वटेन शेतकार खात्याकडेन ट्रॅक्टर आणि सारें सारकें मेळना म्हूण बोवाळ मारतात। सत्तरीत कितलोसोच लोक शेताचेर निंबून। सरकाराचो कारभार असोच चालू उरलो जाल्यार आसा ते लोक शेतां करप सोडून दितले म्हूण शेतकारांक हुस्को। सत्तरी हो शेतां कुळागरांचो तालुको आणि ह्या तालुक्यांत ही वाळपयची शेतकी खात्याची बिल्डिंग सापूच गलगला गायल्या। हे चित्र पळयल्यार आनीक सांगपाची गरज ना।
शेतकार हे बिल्डिंगेन वचपाक सुद्धा भितात. दुसरे वाटेन शेतकार शेतकी खात्याच्या नावान बोवाळ मारतात. शेतकारांक जाय तेन्ना खात्यात सारे आनी ट्रॅक्टर मेळना. येद्या व्हडल्या 70 तालुक्यात फकत 2 ट्रॅक्टर. हांव एग्रीकल्चर ऑफिसान आतां येयल्लो तेन्ना सारे मेळटाले थोडे फार म्हणून हांव येयल्लो. शेती केल्या आमी आनी त्या कारणान हांव हेका येयल्लो सारे व्हरपाक. तर त्या ऑफिसान सारे ना कांय ना. आमकां शेतकऱ्यांक जर सारे ना जाल्यार हे एग्रीकल्चराक अमके अमके पयशे येता म्हणून सांगता, पेपर उलयता आनी कितें उलयता जाल्यार हे बोगस सारकें न्हू. हें तर आमकां ते सारे थोडे आमकां हे करून दिवचे सरकारान. आनी ती बिल्डिंगय बी मोडांक पावल्या. ते बिल्डिंगेन वचपाक भंय दिसता. ती केन्ना मोडाक ती सांगालो जो. आनी आमच्या शेतकऱ्यांक ते 1-2च ट्रॅक्टर आहा आमच्या एग्रीकल्चराक आनी 1-2 ट्रॅक्टर आमकां दिवचे सरकारान. ही मदत करची. वाळपय एरियेक खूब लोक शेती करपाक तयार आसा, अजून पासून आसा म्हाज्या सारके. तेन्ना ते शेती करून आमचें पोट आमकां भरपाक जाय. पावस बी बरो लागता आनी एग्रीकल्चर ऑफिस मातशें रिपेरींग करचें ते आनी दुसरे बांदचे. हे सरकारा कडेन आमची एक विनंती. तेंच्या कडेन 2 कितले ट्रॅक्टर आसा पूण ते जर दुसऱ्या कोणी जर बुकींग केल्ले आसा जाल्यार ते मेळना. दुसरे हांवें म्हाज्या फ्रेंडा कडेन आयकलें की भात कापपाचें मळपाचें मशीन एग्रीकल्चरान आसा पण ते मशीन खंय आहा तें खबर नासली. म्हणून हांव गेल्या वर्सा बिचोले गेलो आनी बिचोले एग्रीकल्चर म्हाज्या एका फ्रेंडान सांगलें एग्रीकल्चर ना म्हणून. आनी थंयच्यान बिचोलेच्यान आमी तें मशीन हाडून म्हाज्या एका फ्रेंडान तें भात कापलें मळ्ळें. पूण ती सुविधा हांगा वाळपय जर हाडली आनी वाळपय जर हे केलें म्हाका दिसता 70 आमचे भरपूर फायदो मेळटलो. वाळपयचो आदलो बीजेपीचो आमदार माजी उपसभापती नरहरी हळदणकार ताकाय सरकाराचो कारभार बरोबर दिसना. इमारत कितें आसा इमारती मोडकळीस येयल्या. खूब वर्सां जालीं सामकी ती बसपाचें भितर ना कांय ना उदक येता भितर. तेन्ना ही सरकारान ताबडतोब हें करूंक जाय. सरकार अशी मोठ्या मोठ्या पुलांचेर खंयच्या बिल्डिंगाचेर व्हडले व्हडले करता पण शेती खात्या कडेन दुर्लक्ष. तशेंच पशुवर्धन खात्या कडेन बी दुर्लक्ष. अशें जावंक जायना. 70 भाग जर हे करतलो जर जायत जाल्यार ही खाती अत्यंत म्हत्वाची आसा आनी तेजे कडेन लक्ष दिवंक जाय. ट्रॅक्टर जायच न्हू. हांगा 2 ट्रॅक्टर आसा तशें उपयोग ना. जवळ आमकां 4 ते 5 ट्रॅक्टर जायत. पयलीं आसले पूण आतां ह्या 10 वर्सांक सारकें दुर्लक्ष जाल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. घेऊया एक ब्रेक.